आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. पर्सनॅलिटी टू अ मॅन वॉट परफ्यूम इज टू अ फ्लावर. एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व एका फुलाक सुगंध आसल्या बरोबर. वाऱ्या सवय वाळटा, वारें नातल्यारी नाकाक तो सुगंध आदाळटा. पूण सवाल असलें व्यक्तित्व कितल्या जाणांच्या जिविताक रुपी जावन आसा, या असलें व्यक्तित्व कितल्या जाणांक प्राप्त जालां. आयच्या संवसारार आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणून लेखतना असलें परमळाचें जिवीत कितल्या जाणां थंय रुपीत जायत. ह्या संवसारान आपूण अनेकला प्रास उंचायेक चडटा, चड चड जोडटा, उंचल्या हुद्द्याक पावता, उंचाय पळोवंक अपेक्षिता. असल्या एका स्पर्धात्मक चिंतपान कितल्या जाणांच्या व्यक्तित्वाक निजायकी मोलयत. पूण हेरांच्या गरजेक पावनातले तेच मनीस आपणाक हेरांनी पावा जाय, आपणाच्या गरजांक हर एकल्यानी धांवून येजे, आपणाची बिरमोत हर एकल्यानी पावा जाय असलें चिंता भृता करून जियेवचे जायते आसात. पूण उडास आसूं दी, जिवीत आरशा बरी. तूं हांसताय तुका हांसो पाटी मेळटात, तूं रडताय तर रडणेंच. मोगाच्यानो हें जिविताचें सत. कितेंय जावं, आमच्या समाजांत जायत्या हुद्द्यांनी, जायत्या पदव्यांनी, जायत्या यशस्वेंत आनी विविध स्तरांनी उंचायेक पावुल्ले जायते मनीस ह्या कार्याद्वारे जळके घेत आसतना आज सरकारी हुद्द्यार आसून आपल्या जिविताद्वारे, आपल्या ह्या पदवेद्वारे आमच्या मंगळुरी समाजीक अभिमानाचो सुपुत्र जो आमचो आयचो सोयरो आसा, मानेस्त जॉर्ज पिंटो. सरकारी हुद्द्यार प्रभावीत पावंड्यार ताणें जायत्या वर्सांची सेवा दिल्या. मानेस्त जॉर्ज पिंटो ओमजूर वा फरंगीपेट ताचो मायगांव. मूळ हांवें शिकप आनी कॉलेज शिकप सान लुईस कॉलेजींत संपयलां. पॉलिटिकल सायन्सांत मास्टर्स डिग्री मैसूर युनिवर्सिटींत ताणें आपणायल्या आनी कानुनांत पदव्युत्तर शिकप पुणे ओपन युनिवर्सिटींत ताणें आपणायल्या. 1981 इसवेंत पत्रिकोद्यमाक रिगुल्लो तो इंग्लीश दिसाळ्यांत वावुरला. कर्नाटका सरकाराच्या एक्सायज आनी एनफोर्समेंट विभागान 1982 इसवेंत तो वावरूंक लागलो. उडपी विभागाचो डेप्युटी कमिशनर ऑफ एक्सायज जावन 2011 इसवेंत ताका बढती लाभली. 2014 इसवेतावन दक्षिण कन्नडा जिल्ल्या डेप्युटी कमिशनर ऑफ एक्सायज अँड एनफोर्समेंटाक तो हुद्द्यार आसून ह्या हुद्दो ताणें सांबाळ्ळा. कर्नाटका स्टेट गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन दक्षिण कन्नडाच्या 2 अवधेंक अध्यक्ष जावन ताणें सेवा दिल्या. आयच्या ह्या प्रसंगाक वर्त्या मोगान, मानान आनी अभिमानान हांव स्वागत करतां मानेस्त जॉर्ज पिंटो तुमकां. नमस्कार. मानेस्त पिंटो, तुमी शिकप जोडटना सरकारी उद्योगी जावची आशा आसली वा ना? ते पिरियड अर्ली 80s ते दळा सर गल्फाचे एक वारें आसलें. हर एक व्यक्तीक गल्फाक वचपाचें ह्या बँकाच्या जॉबाच्या विशयन चड वेटेज आसलें. त्या वेळार म्हाका सरकारी जॉबाच्या विशयन चड इंट्रस्ट नासलें. ग्रॅज्युअली आफ्टर आय वर्कड एज ए जर्नलिस्ट जावन काम करतना सरकारी जॉबाक हांवें एक PK सुब्बय्या म्हणून म्हजो एकलो रूममेट मैसूर कॅम्पसांत आसतना आमी दोगांनी मेळून एक क्लास 2 पोस्टाक एप्लाय केलें आनी त्या पयल्या आंदून आमी सक्सेसफूल जाल्या. त्या वरवीं हांव आज आनी ह्या म्हज्या सरकारी हुद्द्याक येवंक PK सुब्बय्या नांवाचो डेप्युटी कमिशनर जावन रेव्हेन्यू डेप्युटी कमिशनर जावन राज्यांत काम करनाचा तो म्हाका ताच्या प्रभावा वरवीं हांव गव्हर्मेंट सर्विसाक आयलो. म्हज्या घरचे हांव गव्हर्मेंट सर्विसाक तितलें सपोर्ट नासलें आनी तांचें आसलें एक ते बिजनेस करचें नाजाल्यार या बँक जॉब गल्फ बरें. ल्हानपणार तूं शिकप आपणायत आसतना तुजेर प्रभाव घाल्लो व्यक्ती कोण? म्हजें सगळें एड्युकेशन फस्ट डिग्री म्हजें रेल्वेशन जालें जाल्यारय म्हज्या जिणेचेर चड प्रभाव घालो GM रेबेलो म्हणलो पॉलिटिकल सायन्स प्रोफेसर. आतां तो दिवंगत जाल्यारय ताणें म्हाका ताणें केल्लें गायडन्स मार्गदर्शन न्हीद जावन जाल्यार आजिकी एक इज माय रोल मॉडल इन माय लायफ. बरें. पत्रकारिकेंत रिगोन तूं वावुरलाय.
तरी कित्याक त्या शेतांत तूं मुखार वचूंक नाय म्हणजे पत्रकारिता तुका पसंत जावना वा कारण कितें पत्रकारिता जावन आजिकी म्हाका उमेद आसा आनी तातूंत आनीकी म्हणजे हांव सहवास दिवंत आसा एक हांव तुमकां सांगूंक आशेता पत्रकारिता जावन आसतना मेळ्ळो संतोश म्हणजे सरकारी जॉबान आयले म्हाका तो मेळूना जाल्यारय ते पत्रकारिता जे म्हळ्यार रिलंटलेस जॉब कंटिन्युअस हर एक दीस तुका लेट आवर्स एक प्रकारचे एक स्टॅटीक जॉब म्हणून गव्हर्मेंट सेवेक हांव येवंक पावलो आनी आयिल्लो इट इज ए रियली पत्रकार जावन आसलो जाल्यार आनीक हाचेर न्ही बऱ्या एक समाजाक एक सेवा दिवंक जाता कोण ना म्हूण आतां म्हाका बघता बरें बरें हांव चिंता त्या द्वारे खंडीत जावन हे आमी माध्यमाद्वारे ह्या इलेक्ट्रॉनीक माध्यमाद्वारे पत्रकारितेचेच वावर करता त्याच वेळा प्रिंट मिडियान ती जायतो स्कोप आसा आनी ह्या क्षेत्रांत आमच्या पिळगेन मुखार येवची आनी त्या द्वारे समाजान बरेंपण करची चड अवकाश आसात आनी आस्पाद आसा तशें हांव सांगूंक अपेक्षिता कितें जावं सरकारी उद्योगाक रिगल्ल्यान तुका तृप्ती आसा वा असमाधान कितें भोगलां सरकारी उद्योग पावलो 82 हांवें म्हजी फस्ट एंट्री जाल्या उपरांत निजोन जाल्यार म्हाका म्हज्या कामांत हांव म्हज्या कमिटेड टू माय जॉब म्हणजे कामाच्या विशयान हांवें म्हजें एक बद्धता आसली आनी त्या कामांत प्रत्येक हांवें फाटीं पळोवना या दुसऱ्या खंयच्या जॉबाक हांवें ट्राय करुना आनी ते सुरू जावन म्हाका ही आमची डिपार्टमेंट एक खाकी डिपार्टमेंट जाल्यार सुरू जावन म्हाका ते एक आयल्या उपरांत ताचे तावन हांवें प्रत्येक 2 हांवें चिंतूना आनी म्हाका आयच्या दिसाक हांव सांगता आय हॅड ए टोटल सॅटिस्फॅक्शन वीथ माय प्रेझंट जॉब एंड आय एम थँकफूल टू माय गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका cadre because I am a state cadre officer and my department for giving me all these things what I am today. बो बरें कानून पदवी आपणावन तुमी एक वकील जाल्ल्यात तर चड मुनाफो जोड येतो अशें तुमकां भोगलांगी ना म्हाका वकील जावचे एक आशे नासले सुरू नासले बट आतां म्हाका आफ्टर 30 वर्सां सर्वीस जाल्या उपरांत ते एक बरो फिल्ड आतां हर एक कालन जाला आतां पत्रिकोद्यम आमच्या कालाचेर आसतलें पत्रिकोद्यम आनी आतांच्या काळाचेर पत्रिकोद्यम दिसान आसा सिमिलरली पळय आमच्या काळार आसलें ते एक वकील वृत्तीक आनी आज आतां चलच्या ह्या वकील वृत्तीक दीस आनी रात व्यत्यास आसा इट इज एक उतरां सांगचें जाल्यार एवरीवेर इट इज पोल्युटेड बट इन दॅट कॉन्टेस्ट ताचे वरवीं म्हाका एक समाजाची सेवा करूंक एक म्हाका सरकारी जॉब चड म्हाका बरें भोगलें आनी हांव तातूंत पुर्ती तृप्ती आसा आनी ते जॉबांत म्हाका आतां वकील वृत्तीचेर न्ही एक सरकारी जॉब म्हाका एक तातूंत डिपार्टमेंटांत जावन म्हाका मेळ्ळें उत्तेजन आनी सपोर्ट टोटली सॅटिस्फायड वीथ द गव्हर्मेंट जॉब बरें बरें ओमजोर फिरगजेन जल्मोन एक्सायज डेप्युटी कमिशनर जावन हुद्दो तुमी सोबयला तुमच्या फिरगजेंतल्या हेर युवतींक हातूंत प्रेरण जालां वा ना ऑनेस्टली सांगचें जाल्यार कुलशेखर फिरगेजीन म्हजे सेवा मस्त उणें म्हणजे पार्टिसिपेशन्स उणें मोस्ट ऑफ द म्हजो सेवा अवधींत हांव सडावत भायर आसलो तासतना उडपी हांव डेप्युटी कमिशनर आसतना भोवमानादीक बिशप आयजक लोप ताच्या हातूंत आनी तांच्या लोकल तेव्हा मस्त फिरगजेनी वचून युवा जाणांक या IAS वर KASाक वर सरकारी जॉबाक येवच्या विशयान हांवें मस्त टॉक दिला बट आमच्या मँगलोर DCजींत हितून म्हणजेर म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो ना अवकाश एक संदर्भ जावना आनी कुलशेखरांत हांवें सांगचें जाल्यार हितून म्हणजेर म्हाका हांव साडे म्हणजे पार्टिसिपेशन मस्त उणें ओमजोर हांव जल्मलो जावंक पुरो काल हे 2 या 3 वर्सां जातना कुलशेखर हांव मूव जालो कुलशेखरांत आयल्या उपरांत शिकाप जाल्या पटापट थोडे तेंपो 1 वर्स म्हणजेर पत्रकार जालो ताच्या उपरांत सरकारी हुद्द्याक आयलो ताच्या उपरांत म्हाका दुसऱ्या खंयच्याक सडावत म्हाका अवकाश मेळना ते एक म्हाका म्हजें तें उणें भोगता कित्याक म्हळ्यार म्हजे बरी म्हज्या समाजांतले आणकी आयिल्ले जाल्यार आज आमच्या समाजाक आज ते सरकारी कामांनी आजचें उणपण आमचें रेप्रेजेंटेशन म्हाका पळयतना निजोन जाल्यार एक रियली अलार्मींग स्टेट आसा एक्सेप्ट टिचींग जॉब सोडल्यार उरल्या केडरांनी स्पेशली क्लास 1 आनी क्लास 2 ऑफिसर्सांत आमचे रेप्रेजेंटेशन इज ए मिजरेबल स्टेट एंड रियली ह्या विशयांत आमचो मोगाळ बिशप मँगलोरचो बिशप APT सुद्दां मस्त प्रयत्न करना आसा बट ते प्रयत्न ते हें जायना इम्प्लिमेंट जाता ना ते कार्यरुपाक हाडचे विशयांत आमच्या समाजाचे मुखेल्यांनी विशेश जावन आमचे धर्मीक मुखेल्यांनी वटूक मेळोन
एक एक बरें चिंतन करणे आनी मुखार ह्या विशयान मुख्य मेटां काडना जाल्यार आनी एक मुखल्या 20 वर्सांनी आमच्या समाजांचे प्रतिनिधित्व सरकारी जॉबांनी प्रतिनिधित्व एक झिरो जावन पडटे म्हणजे पावात देखून ह्या विशयांत समाजाच्या मुखेल्यांक आनी चिंता आठोवची गरज आसा. नेंगी सरकारी उद्योगाक रिगोवंक आमी फाटीं उर्बा नातल्ले अशें एक चिंता आसा. हें सारकेंगी प्रस्तुत काळार तुमकां कितें दिसता? तुमी सांगच्यान कांय दुबाव ना. एक म्हज्या 82 अर्ली 2000 ते जाल्यार गल्फाचें एक वारें, ताच्या उपरांत 2000 उपरांत आतां IT कंपनीचें वारें. आतां हर एक भुरग्याक हांव पळय इंजिनियर या डॉक्टर शिकयतात, सडावत इंजिनियरींग हर एक केलें की IT इंडस्ट्री म्हळ्यार एपटी सुलाबाचे इल्लें चड सांबाळ मेळटा म्हणलें एक चिंता. ऑनेस्टली तुमचें सांगचें जाल्यार आतांचे गव्हर्मेंटाचे पे स्केल आनी आतांचे सांबाळ वेतन आनी ओवरऑल हे सगळी हें पळोवंक गेल्यार IT कंपनीचेर न्ही सरकारी जॉबांत उंचले उद्देश वेतन आनी खंयचेंच उणें ना. ताचे कामाची भद्रती आसा. थंय हायर एंड फायर आतां IT कंपनी जशें तुका जाय जाल्यार दवरतात एक खाण काडटात. हे गव्हर्मेंट जॉबांत तशें ना. हांव आमच्या युवा जणांक आमी एक म्हणजे विनंती कितें म्हळ्यार हे जॉब गव्हर्मेंट जॉब एपटी तुमी भितर येशात जाल्यार बढतीक अवकाश आसा. आतांचो सांबाळ आतां पे स्केलांत आतां रिसंटली हांवें काल मेळ्ळें म्हाका म्हायती प्रकार एज अ सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक अटेंडराक 35,000 पे तो स्टार्ट जावचे एक प्रपोजल सरकाराच्या मुखार आसा. आनी या तशें म्हणटना आनी एक तशें म्हणटना ह्या गव्हर्मेंट जॉबाक बरो स्कोप आसा आनी तुका आनी थंय IT कंपनीन तुका ते 12 वरां 14 वरां गोळोवच्या बदलाक काल 8 वरांचे जॉब. इट इज ऑल डिपेंड ऑन द हाऊ यू एप्लाय टू युअर सेल्फ. बट ताचे न्ही ते एक ते दोन पयलें गल्फ ताजे उपरांत IT कंपनी आनी आतां हेजे US ऑस्ट्रेलिया चिंता सोडटा सोडना यंगस्टर्स सरकारी जॉबा चिंतिनात. ह्या विशयान एक बरें चिंता पडच्या विशयांत एगेन आमच्या समाजान एक परत चिंता करचें बरें. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो हो उलो जायत्यांनी दिला. आमी कितलो तेंप ह्या एका संदिग्धतेंत रावंक साध्य आसा. ह्या देश वाडता आसतना प्रगती जोडता आसतना गल्फाचो मुनाफो एक दीस देंवतलोच आनी एक दीस असल्या पावंड्याक आमी पावतले हांव त्या वेळार प्रभावीत उद्दार असल्यार आमच्या समाजाक एक अलंकार जावंक शकतले हांव. त्या देखून आमच्या युवा पिळगेन जाता तितल्या मापान सरकारी हुद्द्यांक वचोंक उमेद अत्रेक दाखय जाय आनी उंचले हुद्दे सोबय जाय अशी आकांक्षा हांव उसारतां. निमाणें तुर्तान विचारचें तर दुडवाचें बॉल वा गॉडफादर नाशें सरकारी वर्तुळांनी उंचायेक पावयता गी खंडीत पावयत. हांवें म्हज्या जिणेंत म्हजे लास्ट 34 years ऑफ गव्हर्मेंट सर्विसांत हांवें खंयच्याच अवधीन जावन दी खंयच्याच म्हज्या भोवत्याक जावन दी वर्गवणाक जावन दी खंयच्याच एक राजकीय फुडाऱ्यांचे जावन दी ह्या गॉडफादर नासतना हांव ह्या उंचल्या पावलां. आनी हांव खंडीतपणान हांव तुमकां सांगतां ह्या कोणाचे ह्या प्रभावाची गरजच ना. आमी आमचें काम निश्टेन केल्यार आनी आमचे गन आनी हें दवरल्यार आमचे मर्याद दवरून काडयल्यार आमकां कोणाची गरज आसना. भोव अपुरबाय भोवमोगाच्या वीक्षकांनो सूख निर्धार जिवितान अनभोगदोडो करता आनी सारको निर्धार तुजें धैर्य दोड्यान वाडयता. हें एक उतार यशस्वी जाल्ल्या जिविताच्या मनशान सत आनी सत जाता. आयच्या ह्या आमच्या प्रसंगाक आमच्या सुमय आसा सरकारी हुद्द्यार जायत्या वर्सांचो वावर केल्लो आपलो अणभव गोंडसो मानेस्त जॉर्ज पिंटो. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो हो प्रसंग आयची सवालां मुद्दरून व्हरच्या आदीं तुमचें मार्गदर्शन तुमची सलाह तुमची सूचना जरूर तुमी आमकां धाडून दिया अशें हांव विनंती करतां आनी तुमच्या सूचनांक हांव जरूर जावन राखून रावतां. मानेस्त जॉर्ज पिंटो तूं एक्सायज डिपार्टमेंटाचो डेप्युटी कमिशनर जावन वावुरतना आनी वावुरच्या फुडें लिकर लायसन्स काडिचें म्हणलें नेम बोळ जालें. हो केळगी ह्या कानुनाचो हात. खंडीत हांव तुमकां सगळ्या विक्षकांक सांगता आसा हे कानुनाची एक भाग 1967 कर्नाटक एक्सायज एक्टाच्या रूल 15A स्पश्ट सांगता आसा पब्लीक जाग्यांनी और पब्लीक समारंभांनी लिकर सेवचे आर लिकर वांडचे एक कानुनाचे विरोध जावन आसा. हे पयले सुमार वर्सान जावन घडतच आसले. डिपार्टमेंटी तिकेशे ह्या विशयान तिकेशे लिनियंट जावन आसले. बट दिल्लीचे जेसिकालाल मर्डर आनी ताच्या उपरांत 2-3 घडिता उपरांत सरकारान दिल्ल्या मार्गसूचना प्रमाणे हे आमी कानुनाक
हे हा जी कानून एक जारी करूंक आमी कटनीट जावन एक जारी करूंक आमी एक प्रयत्न केले. प्रयत्न हे म्हज्या कालार हांव आसतना जाल्ले न्ही, बट ह्या 1967 तावन जाल्यार हें कानून आसल्यार हें कानून आयिल्लें. बट ह्या कानूना वरवीं एक हांव एक पब्लिकाक सांगूंक आशेता, एक बार या वयस्टर करचें जाल्यार ताका लायसन्स जाय. हे हर एक लोकान तशें ते पब्लीक जाग्याचेर एक तांणी तांचे इतल्या खुशे प्रमाणे वचून लिकर सवरले वरवीं कानूनाचे कालेंगी तांदूळ कानूनाचे विरोध मात येता न्ही, ते एक अनावत जायत, एक क्रायम जायत, ताका कारण जाता ताका त्या एरियाचो एक्सायज अधिकारी हे हले आतां तुमकां अंडरवर्ल्डाचे हर एक फंक्शन गलाट जावचे, मर्डर जावचे, तुमी आतां हर एक दिसा न्यूज पेपरान पळयतच आसात. एके वेळा त्या काजाराच्या फंक्शन या खंयचे डिनर पार्टींत पब्लीक जाग्याचेर लिकर दिलें, थंय कितें अनावत जालें, ताका कोण होणें जाता, पब्लीक होणें जायना, ताका त्या एरिया त्या जाग्याचेर सोडिल्लो जाग्याचो मालक आनी ताका त्या एरियाचो एक्सायज ऑथॉरिटी, एक्सायज ऑर पोलीस ऑथॉरिटी हे देखून एक व्हडले अमावंटनी तुका एका बॅकड्रॉपाक 2 लाख 3 लाख रुपये खर्च करतना, और ह्या फोटोग्राफीक 1 लाख 2 लाख खर्च करतना एक केवल 11,000 गव्हर्मेंटाक फीस बांदून कानून प्रकार तुवें एक लायसन्स केल्यार तुवें कानून पाळ्ळे बरी जाता आनी सरकाराक हें जाता, एक आदाय जाल्ले बरी जाता. डिपार्टमेंटाचे सरकाराचे आदाय एक्सायज आदाय सांबाळच्याक. आनी दुसरी गजाल हांव एक सार्वजनिकाक कित्या खातीर हें तिके स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट जावंक स्टार्ट जालें. गव्हर्मेंटान इतलीच गव्हर्मेंट हर एक डिस्ट्रिक्टाक एक इतलीच रेवेन्यू रेगुलेट केला, इतलीच रेवेन्यू एक्सायज जाता आनी हेजे म्हणून. आतां एकेदाळ एक लायसन्स करना थंय गोवा लिकर या मिलिटरी कॅन्टिनांतल्यान लिकर दिवन लायसन्स करना गव्हर्मेंटाचे आदायाक मार पडटा. हाची ताका जबाबदार जाता ह्या एरियाचो एक्सायज अधिकारी. देखून ह्या कारणा खातीर स्ट्रिक्टली जावन आमी हर एक कडेन पब्लीक हॉलांनी कम्युनिटी हॉलांनी करतात आसा. हें आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यान जाल्लें मात्र न्ही, हें सगळें कर्नाटकान जातात आसा. सडावत जिल्ल्यांनी फंक्शनां काजार लिकरांनी मंगळूरची एक संस्कृती आनी बँगलोर आनी मडिकेरी सोडल्यार सडावत जिल्ल्यांनी आनी आतां हर एक कडेन मैसूर बेळगावी परत स्टार्ट जाला. बट ते हर एक फंक्शनाक लिकर दिवची पद्दती ना. ते एक लिकर पब्लीक फंक्शनांनी लिकर दिवचें म्हळ्यार एक सामाजीक विरोध हे घडीत म्हणून त्या टायपाची तापास आतां बदलतेच आसा. बट हे बँगलोरांत विशेश जावन दक्षिण कन्नड जिल्ह्यान बँगलोरांत आनी पुरा एक फंक्शनाक लिकर दिवची एक फॅशन जावंक पावला. हे हाचे भाग जावन हे करता आसतना कानूनाचे पाळो केल्यार बरें. आनी कानूनाचे विरोध वचून कांयच जाणा वता जाल्यार थंय खंय गलाटो जालो आनी कालें जालें या खंय ते लिकरांत खंय जावन खंय गाना वता जाल्यार ताका तो फंक्शन करतलो हें दिलें द पर्सन्स who has conducted the function, persons who has accommodated the building and persons who is responsible as an excise officer of the area is all the three will be accused, and in that excise officer will be the accused number 1 for that offence. पूण तवळ तशें आसलें कानून उपरांत कित्याक त्या रिती प्रभावित जावन ना? प्रभावित जावन ना म्हणजे हांव ओपना. हर एक लास्ट इयर 350 लायसन्स लिकर लायसन्स आमी डिपार्टमेंटान इश्यू केला. अँड सडावत लोक लायसन्स करून कानून प्रकार करतात आसा. थोडे कडेन लोक तांचे तांचे इंटरप्रिटेशन करतात आनी ते कानून वीक जाला म्हणून ह्या लायसन्स करनासतना करी येता म्हणून करतात आसात. कानूनाचे विरोध जावन ते करतात आसात. शिवाय कानून न्ही. आनी देखून ताणें गुपीत करतात आसात. आनी आमी डिपार्टमेंट कालेंगी म्हळ्यार एक बरें जावचें काजार एक बरें फंक्शन जाल्यार आमी वचून तांकां उपाद करचें नाका म्हणल्या खातीर तिकेचे डिपार्टमेंट सॉफ्ट कॉर्नर दाखयतात आसा. जॉर्ज पिंटो हुद्द्यार आसतना बीजेपी सरकारा बाबतीन काम करतालो म्हणलें एक गुसुगुसू उलोवप आसलें. ह्या विशयांत कितें म्हणटा तुमी? खंडीत जावन हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी विशयांत हांवें काम करूना. म्हज्या 34 इयर्सान म्हजें टोटली ब्लेमिशलेस आनी नॉन अलायन्ड पॉलिटिकल कनेक्शन आसलें म्हजें सर्वीस. म्हजें एक म्हळ्यार कानून आसलें कानून पाळोवंक. हर एक जेन्ना खंयच्या हांव म्हज्या सर्विसान खंयच्या BJPच्या मिनिस्टरां कडेन जावं दी,
चीफ मिनिस्टर कडेन जावन दी या दुसऱ्या काँग्रेस पार्टीचे जावन दी आनी खंयचे पार्टी कडेन म्हणजे खंयचेच एक म्हणजे बेनिफिटा खातीर वचोना नॉर तांचे खातीर काम करूना म्हणजे हर एक पार्टीन आमकां आमचे हितैशी आसात आमचे कडेन उलयतात बरें करून तांची कामां करून काडटात जाल्ले की ते ताणें आमचे ताणें येवन काम करता म्हणलें करून काडटात म्हणलें क्षणा आमी त्या पार्टीन काम फायदो काडटा म्हणलें क्षणा आमी त्या पार्टीक कानून प्रकार आसले आमी हेल्प करचेच पडटा करता आमी कानून प्रकार आसले करता कानून प्रकार आसले हे रिसंटली एक हांव तुमकां सांगता तसा 10 ड्रायव्हर रिक्रुटमेंट म्हज्या डिपार्टमेंटान करतना सुमार पॉलिटिकल प्रेशर हर एक पार्टी तावन आयलो आमी कोणाचे ಒತ್ತಡ ಒಳಗೆ जावना आमी काय ओनली स्ट्रिक्ट ऑन द मेरिट 10 ड्रायव्हरांच्या रिक्रुटमेंटाक आमी केलें हे रिसंटली एक लास्ट 1 महिना पयलीं घडलें घडीत बरें लिकर लायसन्स म्हणजे वो हें कानून चड जावन आमकां दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत आयकूंक मेळ्ळें पूण राज्याच्या इतर जाग्यांनी आसलें गी तें कानून प्रभावीत सदां जे कानून कर्नाटक गव्हर्मेंटाक सगळें कर्नाटका अन्वय जाल्लें कानून हांवें आतांच सांगलें तुमकां उरल्या जिल्ल्यांनी आतां फॉर एग्जांपल हासन आनी रामनगर आनी तेणे पुरो उरल्या जिल्ल्यांनी खंयचेय फंक्शनाक लिकर दिल्ली तें गलोट तो शुअर सदांच काजारांक ओरे खंयचेय फंक्शनाक लिकर सप्लाय करनात जाल्यार गुपीत वचून काही कुडांत कांय करतात आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत एक बिकम ए फॅशन हांवें सांगलें तुमकां दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत आनी बँगलोरांत हर एक इवन बॉम्बे महाराष्ट्रांत आसा हें कानून हांगा कर्नाटकाचें नवें कानून न्ही हर एक कडेन तें कानून आसा आनी लास्ट 2 महिने 3 महिन्या पयलें MLC श्रीमान आयवन डिसोजन ह्या विशयान एक क्वेश्चन विधानसभेंत काडलें विधानसभेंत काडलें जाल्यार ताका अंकी दिल्ल्या प्रकार जाल्यार ताका सगळें सगळें कर्नाटका कळ्ळें मँगलोरांत 350 लायसन्स इश्यू केल्यार बँगलोरांत 800 वयर लायसन्स इश्यू जाल्यात आनी तशेंच मैसूरांत जातात आसात आतां उरल्या जिल्ल्यांनी जातात आसात मडकेरी उणें म्हळ्यार ते कोडगू कल्चर इज डिफरंट बट स्टील ते हर एक राज्यांत हर एक कडेन आसा आनी केवल 11 जर बनल्यार सिंगल विंडो सिस्टमाच्या हर एक राज्यांत हर एक भागात लायसन्स इश्यू जातात आनी ताका खंयचेच एक हॅरेसमेंट या पब्लीक येना प्रॉब्लेम ना सरकारी हुद्द्यार आसले सडावत राजकारणीच्या हातांत त्यो बावल्यो जातात म्हणलें एक जराल चिंताप कित्याक म्हणजे वयर तावन निर्देशन येत आसतना सकयलासच्या हुद्देदारांनी कांयच करूंक जायनातली एक असायक परिस्थिती पूण तुमच्या वावराचेर तुमचो अनुभव तुमकां कशें भोगला म्हणजे सिन्सियर रितीर काम करूंक तुमकां जालां वा ना सुमार घडिता म्हज्या 34 वर्सांच्या अवधेंत घडल्यांत जाल्यार हांव खंयचेच एका स्टेजीचेर खंयचेच अधिकारीच्या निर्देशनाक राजकीय अधिकारीच्या म्हणजे इन द सेन्स आय मीन राजकीय फुडारींच्या निर्देशन खंयचेंच काम करना म्हाका उडपी डेप्टी कमिशनर आसतना एक इलेक्शना टायमार एक घडीत घडलें कलेक एक निर्देशन म्हाका मंत्री जावन आयलें हांवें करूं ना ताच्या उपरांत म्हज्या कडेन ताका मनस्ताप जाल्यारय हांवें ताची ह्या विशयान तकली पाड करूं ना आनी म्हज्या सगळ्या जिणेंत हेजो म्हणजे खंयचेच राजकीय फुडाऱ्यांचे प्रभावाक वळख जावना या वळख जावंक अवकाश दिवना नाही गी बरें क्रिस्तांव देवनितेचे मनीस म्हणजे करप्शन अनित फोटी चेलागिरी हें प्रवर्गाना देखून गल्फाक या एका व्हडल्या हुद्द्याक वचून बरो करून सांबाळ जोडया आनी आरामार रावया असली एक चिंताप आसता आसतना ह्या सरकारी वेवस्थेन सतानितीन वावरून उंचायेक वचूंक साध्य आसा गी खंडीत आसा ते हांवें तुका सांगलें म्हजें एक हांव एग्जाम्पल दितेच आसा एका टायमार आसलें नांव म्हणना तुमचें सांगचे हे विशयी नांव म्हणना ते हर एक इंटरफेरन्स आसलें गल्फात जें सांगता तुका गल्फात तुवें हार्ड वर्क केल्यार तुका इमिडिएटली तुज्या हार्ड कामां वयर तुका प्रमोशन मेळटा सरकारी जॉबान तसो मेळना तुका सरकारी जॉबान तुजें रेकॉर्ड क्लीन आसाचें आनी तुजी सिनियरिटी आसाचें आनी सरकारीच्या नियमा प्रकार तुका बढती मेळटा एक सोडल्यार उरल्यान तुका सरकारी जॉबांत आसले इतले जॉब गॅरंटी जावं दी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जावं दी खंयचेच हर एकांत जाल्यार तुका खंयचें उणें ना हांवें खंडीत जावन सांगता तसा गल्फात जॉब जावं दी आनी खंयचे जॉब जावन दी सारकें ताचे पैकी सरकारी जॉब ती उंचले म्हणून म्हजें भोगप तुमच्या जिवितांत तुर्तान एक सवाल विचारचें तर निराशी केल्लें घडीत खंयचें तुमच्या सेवे अवधेंत हांव डेप्टी कमिशनर उडपी जावन आसतना 1.5 करोडाचे हेरायन कुंदापूर हांवें सीज केलें वो विशय इन्क्लुडींग हाचे BBC पर्यंत कवर जालो खडेक
हांवें लोकल सॅम्पल्स आमी कॅमिकलान करतना ते हेरोइन म्हणून आयिल्लें FSLाक धाडल्या उपरांत ते एक मेडिसीन पावडर म्हणून पाटी आयिल्लें ते म्हजे जिणेचे एक मोस्ट निराशेचे गणित ते हांवें सीज करन आमी दोन तीन पटी सगळे व्हिडिओग्राफींत आमी रेकॉर्ड केलां सगळे ते कंप्लीटली सीजर हॅज बीन रेकॉर्डेड इन द बाय द व्हिडिओग्राफ and tested by a microbiologist that heroin म्हण थंय जाल्लें लाभाक येताना कारण म्हाका गुर्तना ताच्या उपरांत NDPS बिकॉज नार्कोटीक ड्रग्साचो एग्जिक्युटीव जावनय हांवें काम केलां नार्कोटीक ड्रग कंट्रोल ब्युरोचो जाल्यारय म्हाका तें एक आजी कितें गणित म्हज्या मतींत म्हळ्यार हॉनेस्ट जावन काम करतना एक एजन्सी आमकां त्या पुराक जावन काम करना ते जाळा एका आरोपीक शिक्षा जायनासतना ताका भायर येवंक अवकाश जालो म्हणल्यार एक ते निराशे गणित एक आनी दुसरें गणित तूं आतां चड तुज्या हॉनेस्ट कामाक तरी पट्टी तुज्या मेला तुज्या सिनियर ऑफिसर्सांक तांणी सांगले बरी करना जाल्यार आमच्या कानूना प्रकार करतना तांचे तावन बॅकफायर मेळटा ते एक दुसरें एक म्हज्या सर्विसान घडिल्लें बट इट इज ऑल स्मॉल थिंग्स बट हेरोइनांत हांवें 1.5 करोडाचें हेरोइन सीज केलें तें फकड प्रूव जाल्लें ते लॅबाक गेले जाल्यार जावन पाटी येतना जाल्लें तें रिजल्ट इज माय लायफाचें एक मोस्ट डिस्गस्टेड सिट्युएशन हांव चिंता असल्या हुद्द्यांनी इतलें पुरां आसूनय जरी तर गोलमाल करता जाल्यार हांव चिंता आमच्या वेवस्थेंत खंय सर्गी एक उणेपण आसा आनी तें उणेपण भरती करूंक सत्तानितीच्या अधिकाऱ्यांची आमकां चड गरज आसा आनी असले अधिकारी आमकां भविश्यांत मेळोवन दी आनी ह्या देशांत आनीक बरें सुदारण हाडूंक सकून दी अशें हांव मागतां हर मनशाचें कूट पाड न्हय हर एकलो तुवें चिंतच्या तितलो उंचय आसना हर पावटी दिवटी पालवाता तर तेल उणें जावनूच न्हय तशें म्हणून वाऱ्याक दिवटी पालवाली तर वाऱ्याक दुरसोन प्रयोजन ना पळय मोगाचेनो हांव चिंता जिविताचें सत आनी ह्या जिविताच्या सतांत एका परिस्थितीर एका सन्निवेशांत एका वेवस्थेंत आमी हर एक फावटी सरकाराक सरकारी अधिकारींक आमच्या राजकारण्यांक या त्या दिशेन पळयल्यार समाजीक दुरसोनूय प्रयोजन ना खंय सर्गी आमी बळवंत आनी बलिश्ट मॅटांक काडून सुदारण हाडच्या दिशेन एक बरें चिंताप आटोवची गरज आसा आनी तोवळ हें ल्हान चिंताप वाडून एक दीस एक बरें सुदारण आमच्या देशांत हाडूंक साध्य आसा आनी ह्या खातीर बऱ्या अधिकारी सांगता आमी हात मेळोवची गरज आसा मानेस पिंटो गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सायज इन्स्टिट्यूट असो कन्सल्टंट जावन तूं सेवा दिताय ह्या संस्थेचो मुखेल उद्देश कितें दोन संस्थांक हांव म्हजे एज ए विजिटींग फॅकल्टी जावन काम करता आसा एक एडमिनिस्ट्रेटीव इन्स्टिट्यूट मैसूर आनी एक कानून एज ए लॉ अकॅडमी म्हजो उद्देश थंय कितें म्हळ्यार आतां थंय सिलेक्ट थंय एडमिनिस्ट्रेटीव इन्स्टिट्यूट येवचे पुरा क्लास 1 आनी क्लास 2 ऑफिसर्स तांकां म्हणजे डिपार्टमेंट स्पेशली पुलीस डिपार्टमेंटाचे ऑथॉरिटीज येत आसतात तांकां एक्सायजाचे विशयांत माहीत कानूनाचे एक्सायज कानूनाच्या विशयांत इम्प्लिमेंटेशना विशयांत एनफोर्समेंटा विशयांत आनी एक्सायज इंटेलिजन्सा विशयांत माहीत दिवचे एक ते क्लासीस हांव कंडक्ट करता आसा आनी लॉ अकॅडमींत नवेच रिक्रूट जावच्या मुन्सिप्स अँड त्या लेवलाच्या जड्जांक आमच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचे कानूनाच्या विशयांत इम्प्लिमेंटेच्या विशयांत या केस आमी केस खंयच्या टायपाच्यो केसी घालता त्या विशयांत माहीत हांव दिता आसा बट ह्या अकॅडमींत म्हाका पब्लिकाक खंयचेंच म्हाका माहिती दिवंक साध्य ना म्हळ्यार इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द सिलेक्टेड मुन्सिप्स ऑर क्लास 1 or क्लास 2 ऑफिसर ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका आनी तें दिसतना हांगाच्या MBA भुरग्यांक थोड्या इन्स्टिट्यूटान म्हाका गेस्ट लेक्चर जावन आसा थंय गेले जाल्यार हांवें विशेश जावन हर एक यंगस्टर्सांक हांवें एकच एक प्रचोदन दिवचें सरकारी ज्या कामांत आसता इम्पॉर्टन्स आनी सरकारी सेवेंत जावन सामाजीक सेवा करचे एक अवकाशा विशयांत आनी तातूंत मेळटा एग्जामाच्या खंयच्या टायपाचे एग्जाम आमी फेस करयत कशें प्रिपेर करयत आनी कशें आमी तातूंत सक्सेसफूल जावयत हांवें ऑनेस्टली सांगचें हांव खंयच्यान कोचिंग आनी काडून 82 आमी दोगी जाण हांव आनी PK सुब्बैया म्हणून आतां सिनियर IAS ऑफिसर तो ओटी एकच रुमांत आसले आमी तो कुर्गी बॅकग्रावंड वतान हांव मँगलोर बॅकग्रावंड वतान जाल्यार ताका आमी दोगी तुळ उलयताले म्हळ्यार तूं गव्हर्मेंट कॉलेजींत शिकलो तो
दोगांनी आमी जस्ट एक फन्ना खातीर आमी KS बरयले एग्जाम बरयले, दोगी जण सिलेक्ट जाले तातूंत KS एग्जामांत. आनी ताचे उपरांत आमी दोगांनी पाटी पळोवना. तशेंच आमी सांगचें म्हळ्यार इट इज नॉट म्हणजे बरी कॅज्युअली आतां जाय तितले इन्स्टिट्यूट्स आसात हांगा बँगलोरांत जाता समकट IAS कोचिंग सेंटर्स नात, बँगलोरांत आसात, चेन्नईंत आसात, बॉम्बे आसात, दिल्ली दराबस्त आसात. एक विशेश कालेंगी म्हळ्यार तुज्या कडेन हेच्या त्या अभ्यार्थीचे कमिटमेंट ताणें हांव करतलो आनी हांव सक्सेसफूल जातलें म्हणलें एक कमिटमेंट आसा जे खाली हांव येता म्हाका IAS जाय जें म्हणल्यार चिंता जाल्यार जाल्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार 1 ते 1.5 वर्स मुशेर ताणें ताजे घरचे विशयान चिंताप सोडिचे, पर्सनल एन्जॉयमेंटा विशयान ताणें सोडिचे. ताच्या निसतना खरी एक सामाजीक खंयची दुसरी एक्टिविटी सोडून एकच एक कोचिंग क्लासांत ताणें कॉन्सन्ट्रेट करचें. आनी ताच्या निसतना त्या लायब्ररींत सोडवणें मिनिमम 14 वरां म्हण दिसाक बसून शिकचें एक ते पेशन्स जाय. इतलें पेशन्स आसल्यार खंडीत जावन एक IAS नाल्यार IPS म्हळ्यार UPSCंत पयलें हायेस्ट रँक मेळ्ळ्यांक IAS दितात, उपरांत इल्लेशे मार्क मेळ्ळ्यांक IPS दितात. ताच्या उपरांतल्या केडराच्या IRS आनी दुसऱ्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे बरे बरे हुद्दे आसात. आनी एपटीन तूं IAS IPS अशी जाल्यार खंडीत जावन त्या एरियाचो एक राय आतां आदल्या काळाचे रायाचे अधिकार तुवें चलयवेत, ते सगळे अधिकार मेळटा, पब्लीक रिकग्निशन मेळटा, सोशल स्टेटस आसा, हात बोर सांबाळ मेळटा. देखून ह्या विशयांत तरणाट्यांनी खंयचेय इंजिनियरींग जाल्यार कॅम्पस प्लेसमेंटाचे ऑर गल्फांत चड येना, बट UK, ऑस्ट्रेलिया ऑर US हेच्या बदलाक एपटीन तूं सिलेक्ट इल्लें हार्ड वर्क करना, कश्ट काडून तूं सिलेक्शन अशें जाल्यार खंडीत जावन सक्सेस त्या अभ्यर्थी मेळटा म्हणल्यार दुबावना. मानेस पिंटो, खंयच्या सरकाराच्या आवदेन तुका प्रभावीत जावन सेवा दिवंक साथ जाला? म्हाका म्हज्या आवदींत एक 1.5 आवदींत BJP सोडल्यार उरले सगळ्या आवदींत काँग्रेस सरकार आसलो. ह्या आवदींत हांव एक व्यक्तीचो उडास काडूंक अपेक्षिता. म्हज्या कडेन ब्लेझियस M D'Souza एज ए MLA जावन दी, एज ए मिनिस्टर जावन दी, हर एका विशयान म्हज्या कडेन त्या डिपार्टमेंटा विशयान जावन दी, सारन कशें करियत म्हणलें हें करतलो आनी म्हजे कडेन बरो संबंद आसलो. बट खंयच्या सरकाराच्या विशयान आमकां सरकारी आयिल्ले सरकाराचे पॉलिसी गव्हर्मेंट पॉलिसी इम्प्लिमेंट करचें गव्हर्मेंट ऑफिसर्साचें और गव्हर्मेंट एम्प्लॉइसाचें काम जावन आसा. तेज्या लेवरीक प्रभाव जावचें म्हाका प्रभाव जायना म्हणल्यार हांव जायना. बरो सरकार आसतना काम करूंक खुशी जाता. ताणें करप्ट सरकार आसतना सगळे वयर सेटाप वयर तूं थकलेर समानान जाल्यार सगळे बेज डिमॉरलायज जाता आसा. म्हाका म्हणजे आसा खंयचोय सरकार म्हजे वयर चड प्रभाव घालूंक पावना. बरें. कर्नाटका स्टेट गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन दक्षिण कन्नडाच्या 2 आवदेंक ह्या असोसिएशनाचो अध्यक्ष जावन सेवा दिल्ल्या तुमकां आमच्या सरकारांत, आमच्या कर्नाटक राज्यांत क्रिस्तांव हुद्देदार ह्या वावुराडी संख्यान कितले आसात? 2 कॅटेगरी आसात. एक टिचींग स्टाफ आनी उरले गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. टिचींग स्टाफांनी आमची मुसणां क्रिस्तांव टिचर्स आसात आनी सरकारी हुद्द्यांनी ग्रूप D और ग्रूप C सोडल्यार ग्रूप 1 आनी 2 हार्डली एक 25 जण जिल्ल्यांत सरकारी नौका अधिकारी नात. 25 जण हॉनेस्टली सांगचें जाल्यार एक 10-15 जाणां भितर. क्लास 1 हार्डली 1 या 2 हुद्देदार मात्र आसात. सो आसात. एक निजम जाल्यार एक बेजाराची संगत आमचे 40,000 गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत आसात. म्हळ्यार हांव म्हज्या संघांत हांव सरकारी नोकराच्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज संघांत नोंदायत 40,000 आसात. तांचे पैकी हार्डली 8,000 वयर तेय 8,000 लागीं 5,000 टिचरां उरले, पुरो 3,000 उरले म्हण येत. ते टिचींग स्टाफ म्हळ्यार आमचे ते एक गोंयांत आतां एडेड आनी पुरो आतां आमचे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशनाक येनात ते आमच्या भायर आसात. म्हळ्यार इज नॉट दे आर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज अशें आसल्यार असले बरी आमचे स्टील म्हाका लास्ट 40 इयर्सांनी म्हाका एक पयलो क्रिस्तांव जावन सरकारी नोकर संघाचो अध्यक्ष म्हणजे एक अवकाश मेळ्ळो. 2 आवदेंत अविरोध जावन हांव ऐक्य जालो. रिसंटली हांवें म्हज्या आवतीचें इलेक्शन हांवें ऑलरेडी क्वीट गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन. बट म्हज्या सरकारी कामाचेर न्ही, सरकारी नोकर संघांत काम केल्ल्याचो अनुभव सद्दां निजन म्हाका चड संतोश पावतान मेळ्ळा.
हर एक 60 इलाक्याच्या हर एक नोकराचे थोड्यांक सांबाळ मेळना, सांबाळ लेट जाता, थोड्यांक हे सिनियर ऑफिसर्स उपाधि करतात, जाय जाय म्हण ट्रान्सफर करतात. या आणि सुमार हर एक दिसा एक 10-20 कॉलां ऑफिशियल्स जाता, एक 40,000 मेंबर्स जाता पैकी 10-20 कॉल हर एक दीस येतले. तांकां अटेंड करून तांचे परिहार दिवचे परिहार दितना म्हाका मेळ्ळो संतोष. म्हाका गव्हर्मेंट एज एन ऑफिसर एज अ डेप्टी कमिशनर आय हॅड नॉट गॉट द सेम हॅपीनेस. मंगळुरी क्रिस्तांव समाजांतय तुका दिसचें उणेपण या बरेपण आसा तर एक खंयचें? पयलें आमी मंगलोरियन्स आमी प्रोटेस्ट करच्यान बारी पाटी घरा बसून आमी मस्त उलयता, सांगाता मेळ्ळे जाल्यार काले मस्त उलयता. बट आमी ओपन जावन आमचे प्रतिभटन करच्यान आमी हांव चिंता स्टेटांत आमी कडेचें स्थान आपणायलां म्हणच्यान कांय दुबाव ना. एक दुसरें आमी दुसरें खंयचे हर एक हातूंत आडळतेंत आमी हें जायना, भागीदार जायना. आमी आमचे ईद उल मुशीर आमची धर्म सडुणें रिलिजियस डॉमिनेटेड धर्म जावन उरला. हर एक जण आमच्या कम्युनिटीच्यांनी त्या डॉगमातान भायर येवचें आनी आमचे लिडरशीप आमचे धर्मांत आमच्या कम्युनिटीचें लिडरशीप आमी आमच्या समाजांत आमी दाखोवचें. हर एकाक आमी आमच्या धर्मीक मुखेल्यांच्या मुंदाळत्वाक राखच्या बदलाक आमचें मुंदाळत्व आमी हें जावन येवन ऑर्गनायज जावन मुंदाळ येवचें. हर एका विशयांत हर एक राजकीय विशयांत जावन आमी फाटी आसा. शिकपान आमी हर एक शिकपा इन्स्टिट्यूशन चलयता, एड्युकेशन हाचे हेल्थ इन्स्टिट्यूशन आमी चलयता. बट आमचे हें पार्टिसिपेशन कितलें आसा? आमी सेवा दिवच्यार पडल्यां सोडना आमचें मुंदाळ वता आमच्यांत. आनी एक सरळ आमी विशेशण आज ह्या चॅनला मुखार हांव सांगता आसा, एकलो क्रिस्तांव आनी एका क्रिस्तांवांच्या दर पायदन वडचें आनी एकल्याक सेकेंड लायन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशनाक आमी केदळस आमी सपोर्ट करता ना. हर एका व्यक्तीक हर एकल्याक आमी आमच्या धर्माच्या विशयान जावं दी, कम्युनिटीच्या विशयान कम्युनिटीचे आमकां आमचे इसरतले कोणी ना जाता. आतांच ते ह्या वर्सा रिसेंटली 1-2 जाण राजकीय पुढारी आसात. आणकी हांव चिंतना आमचे इतली व्हडली कम्युनिटी आसा, इतले आमी आर्थीक रितीन बळिश्ट आसा, हर एक संगतीन बळिश्ट. एका वेळार आतां 1980च्या पयलीं हांवें पळयचें जाल्यार अर्ली 70s द एंटायर मँगलोर वॉज बिलोंग्स टू द आवर कम्युनिटी. आज आमी खंय आसा? हांवें म्हणचें आमी आमच्या कम्युनिटी आतांच आसा जें म्हणलें आमचें मुंदाळो तूं खंय आसा? आमच्या कम्युनिटीक इतल्या 100 वर्सां एक लास्ट 30 वर्सांनी KMC 3 मेडिकल कॉलेज जाताना आमचें एक मेडिकल कॉलेज करूंक आमचेर साध्य जालें. आमचे इतले फुडारी आसून हर एक आमचे संकोचीत मनोभावान भायर येयचे, आमचे मुंदाळ वता आमी दाखयचे आनी आमच्या हर एका विशयांत राजकीय विशयान जावन दी, अर्थीक विशय जावन दी, हर एका विशयान दी आमी पार्टिसिपेशन केल्यार आमी समाज आनी समाजाचे युवा जावन वयर येवंक साध्य जाय. तुज्या वावर आवदेन तुका बगल्लें तुजें श्रेश्ठ साधन खंयचें? म्हणजे गव्हर्मेंट सर्विसींत म्हाका संतोशान म्हणजे तृप्ती आसा. आनी विशेश जावन ते हांवें जिवाचे हंग आसतना आमचे हेरायन आमी सीज करता आसतना चारी कुशींनी अंडरवर्ल्डाच्यानी आमच्या रावंड अप करून इवन आमच्या लायफाचेर रिस्क आसून ते जाल्या उपरांत सीज केल्या उपरांत थ्रेट कॉल्स आनी पुरा बायले भुरग्यांक किडनॅप करता जाल्यार धैर्यान केल्ले गडीत न्हिदोवन म्हाका आजकी साधन म्हणून बगता. मागीर बरें, अल्पसंख्याकांक आमच्या राज्यांत आनी राष्ट्रांत भद्रती ना म्हणलें रुदान आसा हें सतगी. मूलभूत वादींक ह्या दिशेन आमी कशें फुडें करूं येता? हें हांव पुर्ती रितीन हांव ओपन काडयना. आतां कारण आमी मायनॉरिटी जावन अल्पसंख्याक जावन आमी कारण आमी हर एकांत येता एक जे आतां इंटॉलरन्स आनी हें परस घडतच आसा. आमी त्या पॉलिटिकल पार्टीजान आमचें लिडरशीप आसलें जाल्यार आनी आमचें अस्तित्व आमी त्या पार्टीन दाखयल्लें जाल्यार हर एक आमी आमचे मायनॉरिटी म्हणून आमी आमचे इतल्याक चिंतून आमकां इल ट्रीट करता बगच्या बदलाक ते आमी लिडरशीप काण घेवन हर एका पॉलिटिकल पार्टीन आमी आमचें पार्टिसिपेशन आसून आमचें अस्तित्व दाखयल्यार हांव चिंता म्हाका जाना. बट आतां घडतच आसा. एक थोडे सेक्शन्स इन द सोसायटी एडवांटेज काडीत आसात. हे बरें भारत जाल्या देशाक बरें संकत न्ही, खंडीत न्ही. निजोवन जाल्यार पळयलें हे थोड्या पॉलिटिकल पार्टीचो खेळ हो. एज ए ह्युमन बींग दे आर नॉट हेटींग ईच अदर, बट
व्हडले तडे पॉलिटिकल पार्टीचे व तांचे वर मूलभूतवादीचे तडे तांच्या एजेंडा प्रकार हो खेळ खेळतीत आसा. लोकांना अलर्ट जायचे, अल्याक काण दिवन वचो आनी अले हर एक संगतीक आमी आमचे प्रोटेस्ट प्रतिभटन दाखोवचे मात्र आमी प्रतिभटन हर एकल्यान भाग घेवचे. भोव बरें. निमाणें तुमचें तुर्तान एक सूचन क्रिस्तवांनी प्रभावीत जावन वाडाचें तर एक सूचन आसा तर खंयचें म्हणून आमच्या विक्षकांक सांगीत गी. खंडीत जावन आतां 2 संगती आसात. आतां राज्याच्या जावं दी राष्ट्रमठाचे आडळते राजकीयच्या फुडाऱ्याच्या हातांत आसा. आमी राजकीय आमच्या हर एकांत आमी पार्टिसिपेट करून राजकीयांत आमी खंयच्या दिसा मुखार आमी मुंदवरिना. त्या दिसा मुखार आमकां आमच्या अहवाल आयकतले एडमिनिस्ट्रेटर्स आसनात. एक आनी दुसरें आमी आमचे हर एक अर्थीक स्थितीन जावन एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशनांनी आमचे अस्तित्व आसले आमी ते इट शूड बी कन्वर्टेड इंटू एन पॉलिटिकल पॉवर आनी अशें जाय ते कन्वर्ट जाय आनी आमचे इतल्याक आमी आसच्या बदलाक राजकीय हर एक क्षेत्रांत आमी भागीदार जावन आडळतेंत आमचे भागीदार जावन आमचे हर एक बरे आसल्याक प्रोत्साहन दिवन पाड आसल्याक प्रतिभटन करून आमचे इनवॉल्व जाल्यार आमचे भागीदार जाल्यार खंडीत जावन आमचे समाज आनी उंचल्या मट्टाक पावात. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या ह्या प्रसंगाक आपल्या वावराच्या अवधेन जोडलेलो अनुभव आनी तशेंच सरकारी राजकीय क्षेत्रांत सरकारी वर्तुळांत आपणायलेलो अनुभव, समाजाच्या विविध क्षेत्रांनी विविध मनशां सांगाता बरसून जोडलेलो अनुभव भोव सुबीत आनी संक्षिप्त रितीन आमच्या सवय वांटलेल्या मानेस्त जॉर्ज पिंटोक हांव आयच्या प्रसंगाक येवन ह्या कार्याची सोबाय वाडयलेल्या खातीर दायजी वर्ल्ड 24/7 ह्या सर्व आमच्या संघटीत वावरण्या बाबतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुका तुज्या भविश्याक, तुज्या कुटुंबाक आनी तुज्या मुखल्या वावराक सर जैत मागता आनी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू अँड सुमेस्तांक देव बरें करूं. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, God uses broken things beautifully. Broken clouds pour rain, broken soil sets as field. Broken crop yields seeds, broken seeds give life to new plants. So when you feel you're broken, be rest assured that God is planning to utilize you for something great. मोडां फुटोवन पावस येता, धरती फुट्टाना शेत तयार जाता, फळां फुट्टात तर बियाळो जाता आनी फुटिल्लो बियाळो धरतेक नवो जीव जावन एक रोंपी जावन किरलाता. जिवितांत तुजें काळीज, तुजें मोन, तुज्या कुटुंबांत समाधान नाशें येर आयल्या या फूट आयल्या तर शांत राव, समाधानी राव, सोंसणीकायेन राव. कित्याक त्या परिस्थितींत त्या सन्निवेशांत एक देव आपुरबायाचें मांडावळ घालून ती परिस्थिती बदलूंक पुरो, ती तांक ताजे लागीं आसा. असलो विश्वास आमच्या जिवितांत आसा तर यशस्वी खंडीत जावन मेळटली. आमच्या मेटांत, आमच्या वाटांनी उन्नती जरूर लाभतली असली आशा आनी अपेक्षा हांव उसारतां. आनी आयच्या ह्या प्रसंगाक तुमी आमकां सांगात दिला, येदोळ सांगात दिला, फुडेंय आमी अपेक्षीत आहों. आनी त्याच वेळार आज ह्या प्रसंगाचो निमाणो वांटो आयला. तुमकां आदेवस करचो त्याच वेळार तुमी राखून रावा. मुखल्या हप्त्यांत नव्या मनशा सुवें नवी सवालां घेवन आमी तयार जाता. तुमी आयते रावा. आमची माती, आमची मनशां ह्या कार्याक सुमेस्तांक देव बरें करूं.